टीएमसी गोंयांत फुडार ना। आपूण बंगालाक वचून तांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक मेळून आयलो, मात तांचे गोंया खातीर कांयच धोरण दिसना। प्रशांत किशोर गोंयांत फेल गेले। ते गोंयांत फक्त काँग्रेसीक ब्लॅकमेल करपाक आयिल्ले म्हण खर आरोप किरण कांदोळकर हांणी केला। आमचे ह्यान फुडें टीएमसी कडेन कसलेच सुयेर सुतेक ना म्हण सांगून किरण कांदोळकर आनी समर्थकांनी पक्ष सोडलो। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर फेल गेलो ममता बॅनर्जीक लास्ट टायमार खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूं तुमी पळयात हांगासर राहुल गांधी येयलो आसतलो, नरेंद्र मोदी म्हापशांनी येयलो आसतलो, आम आदमीचो अरविंद केजरीवाल येयलो, शिवसेनाचो संजय राऊत येयलो, पण खंयसरूच टीएमसीची ममता बॅनर्जी ही निमण्या वेळार म्हणजे वो लास्ट प्रचार जो आसता त्या टायमार खरे सिरियसनेस आहा, आमी सिरियस आहा हे दाखोवपाक म्हणून नॅशनल लीडर येवप आसता। हांगासर प्रशांत किशोर ममता बॅनर्जी गोंयांत हाडपाक फेल गेलो। म्हाका जाल्यार अशें म्हणपाचें आहा, प्रशांत किशोर जो गोंयांत येयल्लो वो फक्त काँग्रेसीक ब्लॅकमेल करपाक येयल्लो। काँग्रेसची अध्यक्ष जी सर्वे सर्वा आहा सोनिया गांधी हांकां ब्लॅकमेल करपाक येयल्लो। हेजें कारण आमकां ह्या दिसांनी जाणून येयलें की तेणी गोंयांत एक उदाहरण दाखयलें की तुम्ही जर आपल्याक घेयनात जाल्यार आपूण तुमचो वोट शेअर जो आहा वो हालोवन दाखयता आनी ते तेणी करपाक तो समर्थ ठरलो। कारण ऑपोजिशन जे आसलें हें डिवायड जालें म्हणून आयज 33% वोट शेअर घेवन भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा। 20 आमदार जिखून 33% सरकार आयज चलतलें। 67% जे आसले हे डिवायड जाले ऑपोजिशन आनी तेका प्रशांत किशोरूय तितलो जबाबदार आहा। प्रशांत किशोरांची फटिंगपणां केल्या, हेका लागून खंय तरी आमकां एज आमी कॅन्डिडेट म्हणून बसलेले हेंकां आमकां सगळ्यांक ठोकर बसलो। जी तेंच्यांनी बिलां दिवंक ना लोकांची, प्रिंटिंगाची बिलां आसत, मॅनिफेस्टो करपाची बिलां आसत वा बाकीची बिलां दिवंक ना, हे लोक हांव अध्यक्ष टीएमसीचो जाल्ल्या कारणान म्हज्या दारार येवन बसता आनी हो म्हाका मनस्ताप जाता। हेंच्यांनी केल्ली कर्मां आमी कित्याक भोगप, हेका लागूनय राजिनामा दिवपाचें मुख्य कारण आसा। हाडला तेंच्यांनी बरो विचार करून केला आसतलो, हेतून म्हाका कांयच डावट ना। कित्याक तशें सिच्युएशन आसलेलें, म्हाजी जी मिटींग जाली टॅक्सी स्टँडार 3000च्या वयर लोक आसलेले, तेच्या पेक्षा अर्दी मतां पडोंक ना। म्हणजे म्हापशाकारांनी कितें तरी बरोच विचार करून निवडून हाडला आसतलो, त्या बद्दल कांयच ना। आतां हेच्या फुडें म्हाजें जें सोशल वर्क आहा तें चालूच उरतलें आनी इंडिपेंडंट रावन सोशल वर्क बरें जाता, तें कोणाक एप्रोच करूं शकता आनी कोणूय कामां करता। म्हणून त्या खातीर इंडिपेंडंट रावनूच आमचें सोशल वर्क चालू करतलो हांव। आनी हेच्या फुडें जे कोणाक म्हाजी गरज आसा, म्हाज्या कामाची गरज आसा, तांकां सदांच हांव वेलकम आसतलें।